आज आम्ही पोंडा बिझनेस फोरम तसेच बिझनेसमॅनां बरोबर फोंडेचो जो नगराध्यक्ष आसा बाब रितेश नायक हाका मेळपाक गेल्ले. थंय स्थानीक आमदार आनी मंत्री बाब रवी नायकूय आशिल्ले. आमी तांकां हाज्या पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचे ऑफिशियल स्टँड कळयला की हे जे टॅक्स वाडयले हावस टॅक्स आनी कमर्शियल टॅक्स इट इज नॉट जस्टिफायड. आनी आमी तांकां 10-15 दिसा पयलीं लेटरूय दिल्ले. कावन्सील मिटींग 18 तारखेक आसा. आमी मागला की ते कावन्सिला मुखार दवरचे आनी तांकां एक एग्जाम्पल दिलां आमी की हालींच एप्रील म्हयन्यान द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनान प्रॉपर्टी टॅक्स वाडयल्ले. पूण वाडयता आसतना थंय ऑब्जेक्शन आनी सजेशनां पयलीं मागयल्लीं पब्लिका कडल्यान. म्हणजे खऱ्या अर्थान जे म्हणटात सबका साथ सबका विकास तो थंय तांच्यांनी केल्लो म्हणजे त्या कॉर्पोरेशनान जी BJPची न्ही. सो आमी हांगा मागतात की सगळे बिझनसमॅन ट्रेडर जे स्थानीक आमी फोंडेकार सगळ्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेवचे. बिकॉज रेट जे वाडयला हे आमकां मान येना, कोणाकूच मान येना. बिझनसीस हॅव बीन हिट. पॅन्डेमिकांतल्यान 2 वर्सां जातात आतांच बिझनसमॅन भायर सरता थंयच आसा, धंदो ना कोणाक. आनी अशा वेळाचेर कोणाचे जर 100 स्क्वेअर मिटर 100 स्क्वेअर मिटर जर शॉपां आसा जाल्यार तांकां 2000 वयल्यान 12,000 करप. दीस इज नॉट जस्टिफायड एट ऑल. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील डू वॉट एवर हॅज टू बी डन. इफ निडड टू अप्रोच ज्युडिशरी वी वील डू दॅट ऑल्सो. पूण बाब रितेश नायकान आमकां आश्वासन दिलां की 18 तारखे मिटिंगेन तो एक डिसिजन घेतलो आनी ऑब्जेक्शन सजेशनूय तो मागून देन ओन्ली दे वील टेक अ कॉल नाव विथ रिगार्ड्स टू दीस हावस टॅक्स. आमी मागता परते की गरिबां बद्दल भान दवरचे, बारीक लोकां बद्दल भान दवरचे, फोंडेच्या बारीक बिझनसमॅनां बद्दल तकलेन दवरचे कावन्सिलान. आनी वी वील फॉलो अप दीस मॅटर कंटिन्युअसली टील दीस इज नॉट ड्रॉप्ड.